देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज हांव एक स्पेशल व्हिडिओ करूंक सोदतालो. जायते दीस जाले गोर लायब वचोंकूच ना. आनी ह्या व्हिडिओचेर हांव कितें सांगूंक सोदतां, आमकां सगळ्यांक जायतें कितें करपाचें, अचीव करपाचें हें आसता, वीश आसता. म्हणजे जायत्यांक घरां नीव घर जाय बरें काम जाय, बरें कितें ना कितें बरें, व्हडली गाडी जाय, व्हडलो बंगलो जाय, कितें तरी ड्रीम आसता. पूण तें आमी सगळें कशें अचीव करतले हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां म्हणजे मोटीव आसोंक जाय. मोटीव आनी ह्या हेजेर हांव आयज क्लियर करूंक सोदतां. हांव कसो मोटिवेटेड आहलो, म्हणजे हांव कसो फुडें सरलो पळय तें. जे म्हाका वळखना तेंकां हांव सांगूंक सोदतां, हांव एडवीन आग्नेलो आफोन्सो गोंयचो आनी UK सेटल जाल्लो आहा म्हाजे फामिलीच्या बारा. आनी एक धाकटो व्हिडिओ सांग. हाय. म्हणजे तुमी आतां कशें हें मोटीव अचीव करपाचें तें हांव उलोवंक सोदतालो. आनी हांव म्हाज्या लायफान कसो फुडें पावला. पळोवपाक गेल्यार म्हाज्या लायफान हांवें जायते त्रास काडल्या. हांव एक गरीब घरांतलो भुरगो आनी हांव धाकटोच आसतना म्हाजो पाय सपललो आनी म्हाका आनीक 3 भयणी आहा आनी आमी सगळीं 4 जाणां. आनी माय आमची व्हडली चड शिकोंक नाहलेली. पूण ती एक इन्स्पिरेशन कशें म्हाका, तेका लागोन हांव आजून पासून मोटिवेटेड आहा. कितेंय करपाक, कितेंय अचीव करपाक. म्हणजे आतां तेन कशे त्रास काडल्या ते हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या. म्हाका ऑर्फन एजीन गावलोलो. म्हणजे तेका कितें 4 भुरग्यांक पळोवपाक आनी सगळें करपाक ती शिकोंक नाहलेली, कशी करपाची ती? तेन आमकां तशें हें केल्लें, ऑर्फनेजान घायलोलें. आनी लायफान जायते त्रास आहा. त्रास काडले हांवें आनी सगळ्यांक आसतात ते. कोण ह्या लायफान सारको हॅपिली म्हणजे सगळें मेळगलें कशें आसना. जेंकर जायते पयशे आहा तेंकां आनी कितें हॅपिनस आसना. म्हणजे म्हाका एक टायमार दोनूय हॅपिनस नाहले. एक म्हणटा पळय तें हांवें फामिलीचो मोग कितें पळय तो खबर नाहली म्हाका. आनी दुसरे सायडीन म्हणल्यार हांव गरीबूय आहलो आनी म्हाका ते वस्तू म्हणजे म्हाज्या भुरग्यांक हांवें पळय दिल्या पळय, म्हणजे हांव दितां दुसऱ्या भुरग्यांक लोकांक मेळवता पळय, ते वस्तू म्हाज्या लायफान म्हाका केन्ना मेळोंक ना. आनी हें हांव सगळें म्हाज्या भुरग्यांक उणें करूंक नाका म्हूण ह्या डिजिटल बिझनसान भितर सरलो. म्हणजे पयलें हांव बोटीर काम केलें. बोटीरूय जायतो त्रास जावंक लागलो. बोटीरसून दुबय पावलो आनी दुबयसून हिंगा UK पावलो. कसो पावलो जायते त्रास काडले. आतां बोटीर म्हाका हें म्हाजे फामिलीचें कितें प्रॉब्लेम आसलें म्हूण बोट सोडची पडली आनी घरा रावचो पडलो. तें क्लियर जाताच हांव पोत्तून चिंतलें हांवें कितें करपाक. कित्याक पयशे सगळ्यांक संवसारान पावना. आनी पावना म्हणल्यार तुमकां खबर आसतली म्हारगाय खंय पावल्या ती. आनी आतां दुबय गेल्लो. दुबय हांव एक्चुअली 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट सायन करून गेल्लो. पूण 1 वर्सान हांव थिंगासून हिंगा येयलो UK. पूण तेन्ना हांवें जायतें व्हडलें एक रिस्क घेयलें. रिस्क म्हणटा तें लायफान घेवंकूच जाय. म्हणजे आतां हांव कित्याक हें सगळें सांगूंक सोदतां, मोटिवेशन म्हणजे मोटिवेट जावपाक तुमकां. कित्याक हांवें रिस्क घेयलां पळय तें घेयल्या बगर हांव हिंगा पावपाचो नाहलो आनी कितें अचीव करपाचो नाहलो. तशेंच ह्या डिजिटल बिझनसान हांव पळय भितर सरलो तितूनय हांवें रिस्क घेयलें. रिस्क आहात. आतां खंयचेय बिझनस स्टार्ट करता कितेंय करता रिस्क आहा. आतां
पयलीं हांव दुबयची खबर सांगूंक सोदतां तुमकां. आनी दुबय कितें जालें, दुबय एक वर्स जालें म्हाका, आनी हांयें BI केल्ली हिंगा, BI केल्ली आसली म्हाजी. पासपोर्ट तर म्हाजी इंडियेची पासपोर्ट तेंकोरां आसली, आमचे एम्प्लॉयर आहा पळय तेंकोरां. आनी थिंगा हांयें रिस्क घेयलें कितें, पयलीं हांयें अपॉयंटमेंट घेयलें की अपॉयंटमेंट पासपोर्ट करपाक पोर्चुगलाची, कित्याक म्हाका हिंगा येवंक जाय आसलो आनी म्हाका थिंगा पयशे पावनासले. पयशे पावना जाल्यार फायदो कितें थिंगा रावन. तें सगळें चिंतून हांयें रिस्क घेयलें आनी थिंगा ऑफिसान वचोन झगडलो, रावलो आनी कशीय करून एक प्लॅन करून, आयडिया करून म्हाका NRI बूक करूंक जाय बँकेचो म्हूण तेंकडल्यान कशीय करून पासपोर्ट घेयली. आनी ती पासपोर्ट घेयली म्हणटकच मागीर हांवें सीक मारली. अपॉयंटमेंटा दिसा 2 दीस आदीं सीक मारली थिंगा कामार आनी अपॉयंटमेंटाक गेलो. अपॉयंटमेंट जालो आनी तेणी म्हाका हें केल्लें की तुका 5 दिसांनी मेवतलें म्हूण. आतां 5 दीस हांव कसो हें करतलो, एडजस्ट करतलो कामार. म्हणल्यार गेलो कामार आनी दुसरें म्हणल्यार ती पासपोर्टूय रिटर्न दिवंक जाय आसली. ती तेंच्यांनी सांगलेलें 2 दिसांनी तूं परतून हाडून दी म्हूण. तें एक रिस्क सगळी. रिस्क म्हणल्यार म्हाका ऑफिसान थिंगा म्हाजी पासपोर्ट दिनासले ते, आनी दिना म्हूण हांव थिंगा आख्खो दीस ऑलमोस्ट 3 वरां 4 वरां सुमार थिंगा बसून रावलो ऑफिसान. म्हणजे कशीय करून म्हाका पासपोर्ट दियाय, म्हाका NRI अकावंट करूंक जाय म्हूण. आनी तें एक रिस्क घेयलें आनी सगळें भिरांत आसली म्हाका, कित्याक म्हाका अपॉयंटमेंट जालो, म्हाजी पासपोर्ट पोर्चुगेजाची पासपोर्ट मेवली म्हाका, पूण तरी रिस्क आसलें कित्याक म्हाका थिंगासरलो भायर सरपाक भिरांत आसली. कित्याक अशें तेंकां तर गमत हांवें पासपोर्ट केला आनी हांव वचोंक सोदतां म्हूण थिंगासरलो, जाल्यार ते म्हाका हाडून दवरतले म्हूण. तें एक रिस्क म्हणटा तेका. तशीच हांवें रिस्क घेयली आनी गेलो, पासपोर्ट घेयली थिंगा हें केलें. 5 दिसांनी मेवली पळय पासपोर्ट, ती हांव घेवन तिकेट काडली म्हाज्या पयशांनी आनी कामाक कितें सांगलेलें हांव बरो ना म्हूण, सीक आहा म्हूण. आनी तिकेट काडली आनी हांव हिंगा UK पावलो. तेणी म्हाका वॉट्सॅपाचेर कॉल केलो, मॅसेज घायली आनी कितें जालें आजून बरो जावंक ना तूं. मागीर हांवें तेंकां क्लियर सांगलें की म्हाका जें हांव हें चिंतालो की हांव हिंगा कितेंय बरें जोडटलो, कितेंय करतलो, ते पयशे म्हाका पावनासले. आनी पयशे पावना म्हूण हांवें UK गेलो म्हूण हांव. कसो गेलो हांवें तें रिस्क घेयलें आनी गेलो म्हूण. आनी मागीर तेणी तें म्हाका परतून आपयताले, कितें तुका कितें त्रास जाता हें तें. पूण म्हाका त्रास जाताले कितें, पयशांचें म्हणल्यार पयशे पावना म्हूण हांव येयल्लो. तें एक सोड, थिंगा एक रिस्क घेयली, हांव भायर सरलो, येयलो. आतां हिंगा येयलो जाल्यार म्हाका म्हाजे फामिलीच्या बारा रावंक जाय आसलो. फामिलीचे बाराबर कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक हांव ऑर्फनेजान रावन येयल्लो. आनी थिंगा म्हणजे ऑलमोस्ट 8-9 वर्सां हांव थिंगा उरलो. कित्याक म्हाजी मांय आमकां थिंगा ऑर्फनेजान घालून भायर गेली. आनी तेका लागून आयज हांव ह्या पोजिशनाचेर आहा, बरो आहा. नाजाल्यार आमी खूंय पावपाचे, कितें शिकोंकूय पावपाचें नासलें, कांयच नॉलेज आसपाचें नासलें आनी UK नशिबान केन्ना पावपाचें नासलें. कित्याक हांव गरीब घरांतलो आसलो आनी आमकां सारकें शिकपाक ना म्हूण हांगाचें बी सगळें आमकां त्रास जाल्ले, म्हणजे बरें मेळोंक नासलें. आमकां तेंच घालचें पडटालें, सारके बुक्स नासले शिकोंक, जायते हें आसलें. आनी हें हांव तुमकां कित्याक सांगता, कित्याक लायफान कितें अचीव करपाक जाय जाल्यार त्रास काडूंक जाय. आनी ते त्रास सगळे म्हाजे मायन काडले. आनी तें एक म्हाका मोटिवेशन कशें. आनी एक मोटिवेट करता म्हाका ह्या फुडें वचपाक, म्हणजे ह्या लायफान हार्ड वर्क करपाक, की हांव तेश कोन्न फूल टायम करतालो. तेन्ना हांव सकाळचो 5:30 कामाक वयतालो आनी म्हणजे दनपारां 2 सुंटालो कितें. आनी त्या टायमार 6 आमचें शॉप ओपन जातालें, 5:30 आमकां भितर कितें काम आसता तें करतालो हांव. तेन्ना हांव सदां एक बायलेक पळयतालो, जाणटी बायल, तेजी एज म्हाका दिसता 85 to
होय 80 to 85 आसतली 100% शुअरशी. आनी ती कितें करताली थंयकडेन सगळ्यांक पासून सारकें जायनासलें, मातशी जोर आसली जिवाची आनी ती तशीच चलताली मातशी बँड घालून. जाणटी बायल ती आनी ती आजून पासून काम करता. आतां हांवें तेश कोन्न 5 वर्सां 7 वर्सां जालीं हांव काम करतां. आयज एकूच दीस काम आतां हांव एकूच दीस काम करतां. हें सगळें म्हाज्या डिजिटल बिझनसाक लागून. पूण तेका आयज पासून हांव पळयतां आनी सदां जायते फावटी नोट करतां. ती इतली जाणटी आहा, तेजे कडेन जायते फावटी उलयलाय हांव. ती म्हणटा आपूण आजून फीट आहा म्हणटा. दुसरें म्हणल्यार आपूण दुसऱ्यांक रांदता म्हणटा ती. रांदता आनी कितें कितें करता. सकाळची ती 6 न्यूज पेपर व्हरोंक येता. आनी दूद व्हरता आनी बिस्किटां व्हरता. ती कितें करता हांव नकळत कोणाक हें करता म्हणजे कोणाक कित्याक ती रांदता दुसऱ्यांक आनी कोणाक. ती सांगताली आमी तें अजाप जालें आयकोपाक. हे बायले कडेन तर इतले एजीचेर जाणटी आनी UK ह्या क्लायमेटान त्रास घेवंक जाता जाल्यार आमकोडेन कित्याक जायना. आनी म्हाका ती ते एजीचेर पासून इतलो त्रास घेवंक नाका म्हूण हांवें कितें म्हणजे आतां हांव त्रास घेतां लायफान फुडें पावपाक. हांवें कितें स्टार्ट केलां पळय तें कितें अचीव करपाक. आनी फोनाचेर मॅसेज येता. आनी हें सगळें हांव कित्याक म्हूण हें करतां तुमकां सांगतां. कित्याक तुमी तर फुडें सरल्या बगर कांयच जावपाचें ना. कांयच जावपाचें ना म्हणल्यार आनी एक गजाल, हांव बोटीर आसलो तेन्ना म्हाका एक तसो आसतालो तो 92 इयर्स तेका विचारलेलें हांवें. हो एक जाणटो मनीस तें एक मोटिवेशन म्हाका सदांच म्हाका उगडास येता अशें. तेजी स्टोरी हांव कितें एक पॅसेंजर शिपाचेर काम करतालो आनी ती आख्ख्या संवसाराक भोंवताली. तेन्ना हांव म्हाजी सर्वीस दितालो पळय तेका गॅस्टांकू, तेन्ना एक जाणटो मनीस म्हाका बेश्टो उलोवपाक येयलो. उलोवपाक म्हणजे बेश्टो हाय म्हणूंक लागलो, उलोवंक लागलो. कसो आहा तूं? कितें कोत्ता हिंगा? म्हणजे हें काम तूं कोत्ता कित्याक ह्या एजीचेर? तेन्ना हांव 24-25 वर्सांचो आसलो. आनी तेन्ना हांव म्हणजे तेणें म्हाका एक एडवायस दिलो आनी तें एक म्हाका मोतीन उत्ता सदां की हांव मोटिवेट जाता. तो जाणटो मनीस म्हाका सांगूंक लागलो आपणे लायफान म्हणजे लायफ केन्ना एन्जॉय करूंक ना. आनी एन्जॉय करूंक ना म्हणजे कशी? म्हणजे अशें पार्टयेक, भोंवपाक कितें कितें हें सगळें म्हाका केन्ना लायफान अचिवमेंट मेळोंक ना. तें आतां मेवता. आतां मेळोन फायदो कितें? आपणा कडेन घोटाय ना, आपणा कडेन सारकें हें आपूण बरो फीट ना, आपणा कडेन फिटनस म्हणटा लेवल कांयच ना. म्हणजे असो जाणटो आहा, वीक आहा, चलोंक जायना सारकें. तरी पूण आतां म्हाका पयशे भरल्या. पूण हांव तुका कितें एडवायस दितां, तूं यंग आहा, भुरगो आहा सारको, तूं लायफ एन्जॉय करपाकूय शीक. काम करपाचें तें आहा, पयशे सगळ्यांक जोडूंक जाय येता आनी पयशे केन्नाय ना केन्ना येतोले. आपणाची खबर पळय. आपूण धाकटो आसतना यंग आसतना आपणें एन्जॉय करूंक ना. आतां आपणा कडेन पयशे घे म्हूण आहा. पूण फायदो कितें पयशे आसोन? तेणें म्हाका एडवायस दिलो. तें एक म्हाका एक मोटिवेशन कशें की हें लायफान दोनूय करूंक जाय अचीव करूंक जाय. लायफ एन्जॉय करूंक जाय. आतां हांव पळय UK येयल्लो तेन्ना हांव 2-2 कामां करतालो. 7 दीस काम करतालो. आनी 7 दीस काम करतालो म्हणल्यार म्हाका म्हाजे फॅमिलीक आनी भुरग्यांक टायमूच दिवंक मेळनासलो. आनी हांवें तेंकां हिंगा कित्याक हाडललीं आनी म्हाका जाय आसलें तेंच्या बारा बरे भाशेन हॅपिली रावलोलो. पूण म्हाका तर तेंकां टायमूच दिवंक मेळनासलो जाल्यार हांव कसो म्हूण फायदो कितें हिंगा? हांव हिंगा हॅपी ना जाल्यार हिंगा रावन फायदो कितें? तेका लागून म्हणजे हें सगळें एक पॉयंट्स म्हाका मोटिवेट करता. मोटिवेट केला म्हाका की कितें करपाक जाय. हांव जायते फावटी चिंतालो, हांव सदां काम करतां जाल्यार हो तर असो सदां काम करीत जाल्यार म्हाजी लायफ हिंगाच काबार आनी पयशे कितें?
आतां पयशांची खबर म्हणल्यार कामाक वयता जाल्यार तुका पागार सेम येतलो. म्हणजे सेम येतलो म्हणजे आतां एक एग्जांपल सांगता. तुका तर पागार 2000 येता जाल्यार वर्सा वरस तो चेंज जावपाचो ना. एक जान एक 10 पावंड एक 15 पावंड खबर ना, डिपेंड आहा तुजें हें. पूण तरी पूण कितलो म्हण इनक्रीज जातलो. आनी हें हांव चिंतूंक पडलो. कित्याक लायफान तर असो उरलो जाल्यार हांव भुरग्यांकूय टायम दिवचें ना, तेंकांय हॅपी दवरूंक पावचें ना आनी हांवूय हॅपी आसचें ना. हें डिजिटल बिजनसान म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो. म्हणजे ह्या डिजिटल बिजनस हांवें 2 वर्सां पयलीं कॉमर्स केल्लें. तें पयलो स्टार्टींग मातसो त्रास जालो म्हणल्यार असो स्टार्ट करपाक मागीर फुडें वचपाक. पूण हितून म्हाका जायतो सपोर्ट मेळ्ळो. सपोर्ट आमच्या कम्युनिटीचो मेळ्ळो. म्हाका एक डायरेक्ट मेंटर आहलो आनी कोच आहलो. ती आजून पासून आयज पासून ती आहाय. म्हणजे तुका गायड करता जाय जाल्यार. आतां हांव म्हाजेरूच डिपेंड आहा. म्हाका दुसऱ्यांची गरज जाय म्हूण ना, पूण सदां एकामेकाक सपोर्ट दिवन फुडें म्हणजे सपोर्टाचेर आमी फुडें पावताय. आतां घडये तेकाय म्हाजो गरज आसता वो कोणाकूय जायते आयडिया सगळ्यांचे तकली सेम आसना. म्हणजे हुशार म्हणटा ते सगळ्यान आपूण हुशार म्हूण चिंतूंक उपकारना. सगळे हुशार आसता. हुशार म्हणल्यार तितून इल्ले भायर सरोंक जाय, फुडें सरोंक जाय. तकली उजाड करूंक जाय. तकली सदां सगळ्यांक आसता. ते प्रमाणे तेकाय जायते आतां बिजनस पार्टनर्स म्हाजेच न्हू आख्खे कम्युनिटीचे मॅसेज करताय आनी इन्फॉर्मेशन म्हणजे आजून पासून म्हाका विचारता, हांवूय दुसऱ्यांक विचारतां. आनी आमचें एक व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनींग आहा पळय तें आमकां खूब सपोर्ट दिता. कित्याक आमकां कितें गम ना, पोत्तून बसून थिंगा वचोन जाय तेन्ना केन्नाय ओपन करून हें करूंक जाता. आनी हें डिजिटल बिजनसाची फायदो म्हणजे बेस्ट हें फायदो म्हाका दिसता की हितून तुका हें डिजिटल बिजनस आख्खें चॅक करूंक मेळटा. दुसरें खंयचेंय बिजनस हांव खूंय चॅक करूंक मेळटा. खंयचेंय बिजनस जावं तुजें तर म्हणजे पयशे घालचे पडटा. पूण हितून कितें जाता पयशे घालच्या पयलीं एक धाकटी फी भरपाक जाय तुका चॅक करपाक. आख्खें चॅक केलें आनी चॅक केल्या उपरांत तुमकां तर दिसता हें तुका न्हू जाल्यार ती धाकटी फी तुवें भरल्या पळय ती आख्खी तुका रिटर्न मेळटा. आतां दुसरें म्हणटा पळय तें खंयचें बिजनस तुमकां हें असलें ऑपॉर्च्युनिटी दिता. म्हणजे आख्खें बिजनस घालून चॅक करून तुमकां बरें ना जाल्यार फाटीं घेवन सरोंक जाता. जायते लोक म्हाका म्हणजे आमच्या गोंयकारांत म्हाका म्हाजे व्हिडियो पळोवन विचारता हें बिजनस कशें कितें आनी मागीर तेंच्यो खबरो सांगता. तेंच्यो खबरो म्हणजे आमी एमबे आनी कितें जायतीं दुसरे कंपनी आहा इंडियेक आनी खंयीय तेणी स्टार्ट केलां बिजनसां आनी त्रासान पडल्या ते सगळ्यांची जर्नी सेम आसना. आनी त्रासान पडपाक सगळीं बिजनसां चॅक करपाक जाय. बेश्टें स्टार्ट करूंक जायना. डिजिटल बिजनस हें कित्याक म्हणटा हांव बरें सगळ्यांचे कंपनी सेम आसना आनी जायते स्कॅमूय जाल्ले आहा. तेका लागून ही आतां आमची हांव कोत्तां म्हाका 2 वर्सां जालीं आनी ही कंपनी आमची 50 वर्सां मायज जालीं आनी ही बरी चलता आनी प्रोग्रेस तेंचो वयर वचोत आहा. असो ना की ती मातशी वयर चडटा देंवता. हितून प्रोग्रेस जायते जाण कितें करता बॅकग्रावंड खबर काडटा स्टार्ट करता आनी खबर काडल्यार आनीक बरें. सगळें तुमकां हें आमच्या बिजनसाचें चॅक करूंक मेळटा. आख्खी खबर काडून तुमचेर तुमचो हें सक्सेस आहा पळय तो तुमचेर आहा. आतां फॉर एग्जांपल हांव तर भितर सरलो पयलीं म्हाकाय भिरांत दिसली त्रास जाले जायतें जालें. पूण आयज हांव खंय तरी पावला. कित्याक हांव फुडें पावला म्हणटा हांव कित्याक आयज हांव सगळीं म्हाजीं 2 कामां सोडलीं आनी पळोवपाक गेल्यार हांव एकूच दीस विकाक काम करतां. हें एक प्रोग्रेस न्हू म्हाजो सक्सेस ही एक सक्सेस म्हाका. कित्याक म्हाका म्हाजे फामिलीच्या बारा टायम दिवपाक मेळटा तेंकां आनी हेंच म्हाका जाय आहलें आनी हांवें अचीव केल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार म्हाका एवरी इयर हांव गोंयां वयतां.
हांव कोणाक हें म्हणना म्हणजे जायते जाण म्हणटा की हो म्हणटा आपूण एवरी इयर वयता, आमीय वयता, जायते जाण वयता. पूण जायतो लोक हांवें पळोवपाक गेल्यार 2-3 वर्सांनी वयता. कित्याक हांव कोणाक हें अगेन्स्ट ना म्हूण सांगता. कोणाक अशें मेवता परतून परतून वचपाक आनी दुसरें म्हणल्यार हांव फाटल्या गेल्या वर्सा 2 म्हयन्यांक गेल्लो. ह्या वर्सा 1 म्हयन्याक वयता हांव. आतां वचपाचो आहा एंड ऑफ ऑक्टोबर आनी हेंच म्हाका एक हॅपिनस. म्हाजी माय एकली गोंयांत आहा आनी ती एक इन्स्पिरेशन म्हाका. तेका हांव हॅपी आसलेलो जाय आनी म्हाकाय ती हॅपी आसलेली जाय. तेका लागून हांव तेका मेळोंक वयतां आनी म्हाजे हॉलिडेय एन्जॉय करतां. तर जायते पॉयंट्स हांवें हिंगा घायिल्लेले आहा डिस्क्रिप्शनान जे तुमकां इन्स्पायर करतले आनी मोटिवेट रावपाक. आतां कितेंय अचीव करपाक जाय जाल्यार तुमकां फोकस आसोंक जाय, मोटीव आसोंक जाय आनी तेजेर हें फुडें सरोंक जाय. डेली कितें ना कितें करपाक जाय तुमच्यांनी. बेश्टे फुडें पावना. आतां हांवें तर बिझनस स्टार्ट केल्लें, हांवें टायम घायला, शिकला. हें तुका शिकोंक मेवता. जितलो तुका पळोवन विडियोज पळोवन ट्रेनींग आहा पळय, ती नॉलेज जायती दिता. दुसरें म्हणल्यार तुजो मेंटर आसता तुका गायड करपाक, सपोर्ट करपाक. ते गायडन्साचेर हांव आयज पासून बरो फुडें पावला. आनी हें कशें जालां म्हाजो टायम टू टायम हांव कन्सिस्टन्सी दवरल्या हांवें. हांव टायम टू टायम करीत रावलां कितें ना कितें. हें करीत जाल्यारूच तुमी फुडें पावतात. कसलेंय जावं हांव म्हणना हें डिजिटल बिझनसूच तुमी स्टार्ट करात. पूण म्हाजो एडवायस कित्याक तुमकां डिजिटल बिझनस स्टार्ट करून तुमची जी सॅलरी आसता ती रेगुलर सेम आसतली, मातशी वयर वयतली. पूण डिजिटल बिझनसान आमच्या हितूनूच हांव नकळो दुसऱ्यांच्या आमच्या हितून सांगता आमी एका दिसान 1 वर्साचो पासून पेमेंट काडून दाखोवंक जाता. म्हणजे हितून तुमी तुजे एफर्ट्स घालपाक जाय. तूं तितले हितून फुडें पावपाक जाय. म्हणजे तूं कोत्ता, तूं हें तुजी फोकस म्हणजे मायंडसेट हें फोकस कोत्ता ते हेजेर. आतां कोणूय एग्जांपल सांगता. एग्जांपल म्हणजे एक क्रिकेटर. तो बेश्टो एका दिसान फेमस जालो ना. तेजी जायतीं वर्सां जाल्यां. म्हणजे तो प्रॅक्टीस कोत्ता, हार्ड वर्क घालता, सगळें फाटीक पडटा. हें हांव म्हणूंक सोदतां. म्हणजे तुका तर कितेंय अचीव करपाक जाय जाल्यार फाटीक पडोंक जाय. कितेंय जावं तें. कसलोय हें जावं. क्रिकेटर जावं, डॉक्टर जावं, नर्स जावं, म्हणजे हें लॉयर जावं, कितेंय अचीव करूंक. आतां एक मॅकानीक तो बेश्टो गाडी मॅकानीक म्हणजे हें सोल्युशन जाता तेका काय ना. तेणेय हार्ड वर्क केला, तो शिकला कितें कितें. तशें एक झाड जेन्ना धाकटें आसता तेका जायतें कॅर घेवंक जाय. तेका जायतें मॅन्युअर कितें कितें घालपाक जाय. बेश्टेंच व्हडलें जायना तें आनी बरें फ्रुटां दिता. हें एक टायम पिरियड. हांव हें सगळें कित्याक सांगता? हो एक टायम. हें डिजिटल बिझनस तुमकां पार्ट टायम स्टार्ट करूंक जाता तुमचें रेगुलर जॉब आसतना. हितून दिसाक 1 ते 2 वरां घायल्यार खूब जालें. तुका तर चड पयशे जाय जाल्यार चड टायम घालपाचो आनी आयडियाज तुमी चिंतूंक जाय, करपाक जाय. हें जायतें तुमकां शिकयतली, नॉलेज जायती दितली आनी तुका दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावपाक नाका. तुज्यान तुजें ओन आपणाच्या पांयार रावोंक जाता आनी चलोंक जाता. तुका कोणाचो सपोर्ट नाका, गायडन्स नाका. आनी एक म्हणटा हें लेजीट बिझनस. म्हाजें हांव HMRCक टॅक्स भरतां आनी क्लियर जाता थिंगा की हें बरें बिझनस म्हूण. कित्याक कोण टॅक्स बी भरना वा कितें जाल्यार तें फेक आसता, फटींगपणां आसता. पूण हें म्हाज्यान तुमकां दाखोवंक जाता. पूण हेजेर घालून दाखोवंक जायना सगळ्यांक. कोणाक शुअर आमी कोणाक पळयता? आमी असले मनीस पळयता जे खरे इंट्रस्टेड आहा कितें करपाक, अचीव करपाक. बेश्टे थोडे जायते जाण आहाय आपणाकूय तुजे भाशेन जावंक जाय. आपणाकूय जायतें हें हॉलिडे वा बंगलो घेवपाक जाय, कितें घेवपाक जाय, कितें करपाक जाय. पूण स्टार्ट कोत्ता आनी मागीर हें कामूच टायमूच घालना, कितें करीत ना जाल्यार कशें जातलें? आतां एक रनर कोण एक धांवपी मनीस
तो फर्स्ट येवपाक जाय जाल्यार ताका जायती प्रॅक्टीस करूंक जाय. बेश्टो धांवंक जाता. हांव एक टायमार धांवपी मनीस आसलो. हांव हॉकी खेळ्ळा गोवाक आनी हांव दिल्ली गेल्लो तेन्ना गोवा रिप्रेजेंट करपाक. पूण आमी रातचे सकाळींचे 4:00 4:30 उठ्ठाले आनी बिचीचेर धांवपाक वचताले आमकां. ट्रेनींग आसलें जायतें तशें. तें इतलें त्रास करून धांवन तें करून शिकोन हार्ड वर्क करून तेन्ना आमी फुडें पावले, प्लेयर जावन पावले. बेश्टे जावंक ना. तशेंच डिजिटल बिझनस तुजें रेग्युलर काम आसतना सुरळ करीत जाल्यार एक टायम येतलो. म्हाजेंच पळयात आतां 2 वर्सांनी हांव जायतो सेटल जाल्लो आहा आनी स्पेशल म्हाका जाय पळय तें हांवें अचीव केलें म्हाज्या भुरग्यांच्या बाराबर टायम दिवपाक. आतां तीं इस्कॉलाक गेल्या ना जाल्यार म्हाज्या बारा आसता. आयज हांव घरा आहा आनी हॅप्पी आहा. आनी हांव तुमकां सगळें शेअर करतां कित्याक तुमी कितें अचीव करपाक जाय जाल्यार फुडें सरोंक जाय, कितेंय करपाक जाय, फोकस करूंक जाय. कित्याचेरूय तुमकां कितेंय अचीव करूंक जाय जाल्यार टायम घालाय, स्टडी कराय आनी फुडें सराय तें करपाक. ना जाल्यार हांव धाकटो आसतना कितें करतालो, म्हाकाय क्रिकेटर जावंक जाय आसलो, म्हाकाय प्लेनाचो पायलट जावंक जाय आसलो, अशें जायतें चिंतालो. पूण म्हाका तें घोडय नासलें आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका कोण सपोर्टूय नासलो. आतां हांव चड लेट जालो तें अचीव करपाक, क्रिकेटर जावपाक पायलट जावपाक. पूण हांव हॅप्पी आहा म्हाज्या लायफान. पूण तशें हांवें तर थिंगा एफर्ट घायलो, कितें लोन बी काडलेलो आनी फुडें गेल्लो जाल्यार कितेंय अचीव करून पावपाचो. पूण सगळ्यांचें नशीब सेम आसना. पूण आयज हांव हॅप्पी आहा कित्याक हांवें रिस्क घेयलां जायत्या हितून आनी हांवें अचीवूय केलें. रिस्क घेयलें आनी तूं फेल जालो जाल्यार व्हडलें कांय जायना. म्हणजे जायते जाण कितेंय स्टार्ट करूंक सोदता आतां एक जायते फावटी घडणी आयकता हांव. घडणी खरी गजाली आयकता आनी बेश्टे केल्ले आसता. पूण जायते जाण आतां हांव हरशीं IT हार्डवेअर इंजिनियर. पूण म्हाज्या लायफान म्हाज्या नशिबान हांवें त्रास काडले तें शिकपाक. पूण हांव फुडें पावोंक ना कित्याक म्हाका पयशांचे प्रॉब्लेम आसले. म्हाका वेर्ना डी-लिंकान काम मेळूंक लागलें. तेन्ना डी-लिंक आसलें. आतां तें म्हाका दिसता चेंज जालां, सिप्ला कितें नांव चेंज जालां थिंगा. तेन्ना म्हाका काम मेळूंक लागलें. पूण म्हाका पयशांची गरज म्हाका पणजे तालिगांव वचून थिंगा अप एंड डावन सदां म्हाका तें म्हारग पडटालें. तेका लागून हांवें काम सोडलें. पूण तें तर हांवें तर आयज पासून म्हणजे गेल्लो हांव IT हितून बरो फुडें वचपाचो. आतां हांव शिकलां ऑलमोस्ट 50,000 मेळ्ळ्या इंडियेचे. 47,000 कोर्स आसलो तो. आनी आयज हांव कितें जालां कांयच नकळो. कित्याक हांव तें डीप वचोंक ना. शिकलो, कोर्स केलो, पास जालो, डिप्लोमा पास जाली. पूण हांवें तें एक्सपिरियन्स कांय करूंक ना. आनी तें एक्सपिरियन्स ना जाल्यार आयज म्हाका कांयच जायना. हांव नकळो कंप्युटर कसो रिपेर करपाचो. एक टायम आसलो हांव शिकलोलो पूण आयज नकळो हांव. पूण ह्या डिजिटल बिझनसान तुका व्हिडिओ बेस्ड ट्रेनींग मेळटा. तें तुका सगळें शिकयता बिझनस कशें फुडें पावपाचें पळय तें सक्सेसफूल कसो जावपाचो. आनी हांव आसतलो मेंटर तुमचो कोण म्हाका रेजिस्टर करता पळय तेंकां गायड करपाक आनी तुजी वाटेन फुडें पावपाक. जें हांवें अचीव केलां आयज पासून तें तुमच्यांनी अचीव करूंक जाता. म्हाजी वाट जायती आहा फुडें वचपाची कित्याक सक्सेस केन्ना कंप्लीट आसना. आयज तर म्हाका एक गाडी घेवंक जाय, बंगलो घेवंक जाय तें जालें मागीर फाल्यां आनी कितें येता, परवां आनी कितें येता. ड्रिम्स आर नेवर एंडींग लायफ म्हणजे केन्ना काबार जायना. थँक यू फॉर लिसनींग. देव बरो करून. तुमकां कोणाक इंट्रस्ट आहा गोमोंक कितें अचीव करपाक म्हाज्या डिजिटल बिझनसान फुडें स्टार्ट करपाक जाल्यार म्हाजी वेबसायटीचें लिंक डिस्क्रिप्शनान दिल्लें आसतलें. आनी वॉट्सॅप हिंगा हेजेरूय येता स्क्रिनीचेर. आनी वॉट्सॅप नंबरूय आहा. तुमकां आनी कितें गोमोंक जाय तुमकां कितें त्रास जाता म्हणजे स्टार्ट करपाक बिझनसान थिंगाय आमकां एडवायस दिवंक जाता. आनी जायते कंपनीचे सपोर्ट आहा, ऑप्शन्स आहा जे तुमकां इजिली स्टार्ट करूंक जाता. सो थँक यू फॉर लिसनींग. बाय फॉर नाव.
Have a wonderful day. God bless you.